नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्तिका कोळकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। कॅप्टन विर्यातोच्या भारतीय संविधाना आड केल्ल्या विधाना वेल्यान राजकीय वाद। विर्यातो आड भाजपान केली वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळ नोंद। न्यू वाडे वास्को रेल्वे दुपेटीकरणाचें काम चालू आसतना कोसळ्ळें घर। घरांत कोण नाशिल्ल्यान टळी जिवीतहानी, बाकीच्या घरांक धोको। मांडवी न्हंयत पोरण्या पुला कडेन सांपडली उफेल्ले अवस्थेत अनवळख्या दादल्याची कूड। वळख पटोवंक ना। कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्या जीएमसीत। फुडलो तपास सुरू। न्यूचेले परतून सांपडलो नवो डेंग्यूचो दुयेंती। लोकां मदीं पातळा भंय। भलायकी खातें सतर्क। मोल्या अभयारण्यांतले सायलाचें झाड कापून सांठोवन दवरिल्ल्या प्रकरणा वेल्यान एकलो गाडये सयत ताब्यांत। 1 ते 1.5 लाखांचें लाकूड जप्त। फुडलो तपास सुरू। आनी पुराय गोंयांत भक्तिभावान मनयली हनुमान जयंती। पाळणे आनी हेर विधी सयत केली मारुतीची पुजा। आता खबरो विस्तारान। भारत जेन्ना स्वतंत्र जाल्लो तेन्ना गोंय मुक्त जावंक नासलें। मात गोंय मुक्त जाल्या उपरांत भारताचें संविधान गोंयकारांच्या माथ्यार हाडून मेल्लें हे काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार कॅप्टन विर्यातोचें विधान सद्याक आसता। ताच्या ह्या विधानाचो भाजपान निशेध केला। तशेंच वेंचणूक आयोगा कडेन विर्यातो आड कागाळूय नोंद केल्या। दुसरे वटेन विर्यातो जें उलयलो तें सारकें, तातूंत कांय चुकीचें ना। भाजप ताच्या विधानाचो अनर्थ करता अशें काँग्रेसीचें म्हणणें। संविधान गोंयकारांच्या माथ्यार हाडून मारला अशें विधान काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी केल्लें। ह्या विधानाच्या फाटभुंयेर सध्या गोंयचें राजकारण बरेंच तापलां। भाजपान कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांचे आड वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळूय नोंद केल्या। Was implemented on 26 January 1950. We were not part of India. आणि जेन्ना 1961 आम्ही लिबरेट झाले ते कॉन्स्टिट्यूशन पण तुम्ही पास केले जाका आमका तुम्ही इन्क्लूड करूंक ना ते हाडून आमचे तकलेर मारले। and now तुम्ही आमका सांगता that it is unconstitutional. तुझ्या म्हणे ग्रँडफादर हू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आझाद मैदानार स्पीच दिल्ली that the people of Goa will decide their destiny. आमची हुई डेस्टिनी आणि कोणे डिसाइड केली म्हणे। काल उलयता आसतना काँग्रेसचे कॅन्डिडेटान रेस केलो which is very serious, which appears to be little anti-national. कित्याक प्रत्येक कॅन्डिडेट जेन्ना नॉमिनेशन पेपर फायल करता तेन्ना ओथ घेता। हांवें ओथ घेतिलो की आय एम बाउंड टू प्रोटेक्ट, टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हे इन बेसिक प्रिंसिपल आसा। सो कॉन्स्टिट्यूशनाक प्रोटेक्शन दिवप, कॉन्स्टिट्यूशनाक रिस्पेक्ट दिवप आनी कॉन्स्टिट्यूशनाक कडल्यान बाउंड जावंक घेवप हे प्रत्येक कॅन्डिडेटाचें कर्तव्य। काल ताणें एक स्टेटमेंट दिलो which is सरप्रायझिंग एंड शॉकिंग। ताणें सांगलें की 1961 जेन्ना गोवा वॉज लिबरेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज थर्स्ट ऑन द पीपल ऑफ गोवा। ताजे कोंकणीन सारकें सांगपाक जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशन गोंयकारांच्या माथ्यार मारलें। And these words are coming from Congress candidate Viryato Fernandes. And what he wants to say, our party president has already petitioned the Election Commission of Goa and the Election Commission of India. We have handed over, all of us have gone to the Chief Electoral Officer Goa and handed over him the petition addressed to the Chief Election Commissioner of India, saying taking cognizance of this statement which requires disqualification directly. So we have suggested that he should be disqualified for casting aspersion on the constitution. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विर्यातोचे विधान म्हणल्यार गोंयकारांचो आनी सुटके झुजाऱ्यांचो अपमान अशें म्हटलां। कॅप्टनान जाहीर माफी मागची अशें विधान मुख्यमंत्री सावंत हांणी केलां।
इतले मजगती काँग्रेसीचे उत्तर गोयचे लोकसभा उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांणी विर्येतोच्या विधानाचो चुकीचो अर्थ भाजपा लायता ताच्या देशभक्तीविशीं प्रश्न करपी तुमी कोण असो प्रश्न भाजपाक केला. म्हाका दिसता सावथ गोयचो उमेदवार कॅप्टन विर्येतो जाका कदाचित इतिहास गोयचो खूब कमी खबर आहा, कारण 14 वर्सां पयलीं हो गोंय हें उसरा स्वतंत्र जालें. ताका उसरा स्वतंत्र दिवपाक स्वता काँग्रेस जबाबदार आसा. 1947 भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत पुराय देशांतले सगळे विभाग जे आसले सगळे स्वतंत्र जाले, काही एक्सेप्ट म्हणजे इश्यू डिस्प्यूट उरल्या कारणान. पण गोंयाक मुक्त जावपा खातीर चक्क 1961 उजवाडचें पडलें आनी 14 वर्सां उशीर लागलो. जो स्टेटमेंट करता की गोंयचेर कॉन्स्टिट्यूशन लादलें म्हणजे हाका कितें म्हणपाचें म्हाका कळना. म्हणजे हाका खंयचें कॉन्स्टिट्यूशन हांगासर फॉलो करपाक जाय आसलें तें कळना. हातूंतल्यान तेजी मानसिकता कितें आसा पळय ही समजता. गोंयकारांनी म्हाका दिसता हो स्टेटमेंटा कडेन पळयता आसतना सिरियसली पळोवपाची गरज आसा. ताणें त्या स्टेटमेंटांत सांगलें की आपूण राहुल गांधी कडेन गेल्लो, आपल्याक ड्युअल सिटीजनशीप वेगवेगळ्यो गजाली उलयलो. म्हणजे खंयच्या वाटेन वता हें म्हाका कळना. आनी वयल्यान आरोप करतात की आमी कॉन्स्टिट्यूशन बदलपाचो प्रयत्न करतात. मुळात हाची बेजूच जी आसा पळय न्हू, ही बेज हाका भारताचें कॉन्स्टिट्यूशन मान्य नाशिल्लें हें हाज्या स्टेटमेंटा वयल्यान क्लियर जाता. हांव तेज्या स्टेटमेंटाचोय निशेध करता, ताजोय निशेध करता. म्हाका दिसता गोंयांतल्या लोकांक भारतीय नागरिकत्व मेळपा खातीर जेन्ना आमी इंडिपेंडंट जाले तेन्ना लोकांनी जो उत्साह मनयलो, जल्लोश मनयलो की हय आमी भारत देशांत सामील जाले, आमी ह्या स्वतंत्र भारताचे नागरीक जाले, हें सांगपाक लोकांकूय प्रावड फील जालें. बट आयज 60 वर्सां उपरांत सुद्दां असल्या मानसिकतेचो विचार करप हें चुकीचें आसा. आनी त्या खातीर गोंयकारांनी म्हाका दिसता तेजी जागा ताका दाखोवची पडटली. आनी गोंयकार हे हुशार आसात आनी सावथ गोंयांतले विशेश करून लोक, इंटलॅक्च्युअल लोक ह्या स्टेटमेंटा कडेन पळयतना सिरियसली पळयतले. आनी हांव तर म्हणटा की तेणी ह्या स्टेटमेंटा खातीर गोंयकारांची माफी मागची पडटली, फ्रिडम फायटरांची माफी मागची पडटली, ज्यांच्यानी हो भारत गोंय मुक्त करता आसतना आपल्या प्राणाची आहुती दिली. आनी देशभरांतल्यान कितलेशेच 15 ऑगस्ट 1955 परत एकदा याद कर, पत्रा देवी वयले ते स्मारकाच्या कडेन शहीद जाल्ल्या त्या स्वतंत्र सेनानी याद कर. हे हेंचे म्हणपाकच तेंच्यांनी आपले शहीद जे जाल्ले पळय न्ही, आमकां गोंय हें विलीन करपा खातीर जाल्लें. ह्या सारकेल्या लोकांचें हें स्टेटमेंट आयकपा खातीर न्ही. ताणें तेजें कांय चुकीचें तो उलोवना, ताका मिसकोट केला खंय तरी मिसकोट केला. हय मिसकोट काय अरे ही वॉज अ मॅन ऑफ द आर्म फोर्सीस. भारत देश राखपा खातीर ताणें कारगिलांत काम केलां. त्या मनशाचेर तुमी इंटेग्रिटीचे डावट काडटात. हू आर यू? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सोमारा प्रचारा वेळार केल्ल्या भाशणांतली भाजपान कांय उतरां फिरोवन वादाचो विशय तयार केला. हांवें सदांच भारताच्या संविधानाचो आदर केला, हांवें कितें वादग्रस्त विधान केलां ताचेर भौशीक चर्चा करपाक तयार आसा म्हणून कॅप्टन विर्याटोन मुख्यमंत्र्यांक आवाहन केलां. हांव केन्ना प्रेस नोट वाचिना, पूण प्रेस नोट आमी आयज सकाळीं रिलीज केल्लो रिबटिंग ऑल वॉट चीफ मिनिस्टर आनी भारतीय जनता पार्टीचे ट्राय टू ट्विस्ट एंड टर्न. आणि हाका आमी हेडिंगूच दिलें, डोंट ट्विस्ट एंड टर्न माय वर्ड फॉर पॉलिटिकल गेन, लेट अस हॅव ओपन डिबेट. हे हांवें चॅलेंज केल्लें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक. whatever I have spoken yesterday, in what context, at what place, it is in public domain. And I have challenged करता चीफ मिनिस्टराक and the team आसा पळय, you choose the date, choose the time, choose the place. I am ready to come and debate. Not only on the murder of constitution, what you are trying, also on crime, law and order problem, unemployment, crime against women, 3 linear projects, destruction of our environment. असे खूपशे मुद्दे आसा. ड्रग्स, मर्डर, रेप्स, हे सगळे मुद्दे परते विचारता. परते तांकां विचारता म्हूण दे आर रेटड. Wherever we are going, they are getting a positive, tremendous response. And तांचे इंटेलिजन्सान तांकां सांगलां, they are getting reटड and ह्या खातीर they are trying to pick selectively some words from my speech yesterday, twist, turn
and try to divert the focus of the people जे मुद्द्याचेर आमी आयज हायलाइट केल्या पळय. काँग्रेस फक्त गोंयांतल्यानूच न्ही जाल्यार पुराय भारतांतल्यान भारतीय संविधान नाकारपाक सोदता अशें विधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलां. काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार विरियातो फर्नांडीस हांणी भारताचें संविधान गोंयचेर थापलां अशें विधान सोमारा एका प्रचाराच्या जाहीर सभे वेळार केल्लें. त्या विधानावेल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काँग्रेसीचेर संबंदीत आरोप केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंपा छत्तीसगढात लोकसभेच्या प्रचार सभे वेळार उलयताले. भाई और बहनों, कांग्रेस ने अब एक और बड़ा खेल शुरू कर दिया है. पहले कर्नाटका से कांग्रेस के सांसद ने कहा कि दक्षिण भारत को अलग देश घोषित कर देंगे. अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता. वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के शाहजादे को बताई है. ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ है कि नहीं है? कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा. ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है. बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था वो भी लागू हो गया. भाइयों बहनों, कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि उसने उसके नेता को कहा है और ये सार्वजनिक करता है. उसका मतलब उस नेता ने उसको मुख सहमति दी है. ये सोची समझी चाल है देश को तोड़ने की. कांग्रेस को देश के एक बड़े हिस्से ने नकार दिया है, इसलिए वो देश में ही ऐसे टापू बनाना चाहती है. आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे ये लोग. सोमारा प्रचार करताना आपणे केल्ल्या विधानाचो प्रधानमंत्र्यान आपणाक जाय तसो अर्थ लायला आनी छत्तीसगडांतल्या सभेत ताचो उल्लेख केला. गोंयांत आशिल्ली बेरोजगारी कोळशाचे हब करपाक चालू आशिल्ल्या षडयंत्राचेर तशेंच काँग्रेसीच्या 8 जाणांच्या अपात्रतायेचेर कित्याक उलयना म्हणून कॅप्टन विरियातोचो प्रधानमंत्र्यांक प्रश्न. पुराय देशांतले मेळून भाजपाचे 18 कोटी कार्यकर्ते आसात, तांकां प्रधानमंत्र्यान सैन्यांत भरती जावपाक प्रोत्साहीत करचें म्हणून कॅप्टन विरियातोचे प्रधानमंत्र्यांक आव्हान. I have just been given to understand that the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, has taken cognizance of my speech yesterday during my campaign trail in South Goa constituency, in which he, like the Chief Minister of Goa, has twisted and turned certain portions of my speech and misinterpreted. And today he has made a mention of that during his speech in Chhattisgarh. I want to tell the Pradhan Mantri that what about all the other issues that we have been asking the BJP, all the issues that you have promised the people of Goa, be it unemployment, be it coal hub, be it the 3 linear projects by which you are turning Goa into a coal hub for the benefit of your crony capitalist friends. I also want to ask him that Niti Aayog recently released a report where it declared Goa as having the highest unemployment percentage. I also want to ask the Pradhan Mantri, you are challenging a soldier who has served for 26 years in the Indian Navy. When I entered the Indian Navy, I took oath on the very constitution that you are trying to change, amend, which your minister has claimed. If you have love for the country, you claim to be having 18 crore members of the Bharatiya Janata Party. There is a severe shortage, official shortage in the Indian Army, in the armed forces. Why don't you encourage your karyakartas to join the armed forces? That will show whether you're patriotic or non-patriotic. It's an open challenge to my Pradhan Mantri.
शांतीनगर न्यू वाडे वास्को वाठारांत रेल्वे दुपेटीकरणाचें काम चालू आसतना घर कोसळ्ळें. कांय दिसां पयलीं ह्या घराक वेऱ्यो गेल्ल्यो, ताका लागून घरांत कोण रावनाशिल्लो. देखून सुदैवान कोणाक जिवीत हानी जावंक ना. मात कोसळिल्ल्या घरा फाटल्यान आनीक 2 घरांक ह्या रेल्वे दुपेटीकरणाच्या कामाक लागून वेऱ्यो गेल्यात. तांकां धोको निर्माण जाला. देखून कामां करतना सांबाळून करची थळाव्यांची मागणी. माझ्या फाटल्यान जे पळयता खंय तरी जे हिलार घर आहलेले आनी हांगा डबल ट्रॅकिंगाचें काम चालू आसलेलें आनी ते घराक जेन्ना डबल ट्रॅकिंगाचें काम जेन्ना हांगा चालू आसलेलें तेन्ना त्या घराक खंय तरी क्रॅक येयलो आनी आयज तें घर जेन्ना तो क्रेन आमच्या फाटल्यान तुमकां दिसता ती खंय तरी हील जेन्ना ते फोडटाली कित्याक खंय तरी तेंचें कंपाउंड घालपा खातीर तेन्ना तें घर वयल्यान कोसळ्ळें. आनी जें आतां आमकां इन्फॉर्मेशन कळ्ळां की हे घरान खंय तरी क्रॅक येयल्लो म्हणून ते कोणूच रावनासलेले आनी जो क्रेन ऑपरेटर आहलेलो खंय तरी तेकाय कांय जावना म्हणजे कोणाकूच कांय इंजरी जावना. पूण आतां जे हांगाले लोक आमकां सांगता की तेंचे जे ते घरा फाटल्यान जे आनी 2 घरां आसा त्या घरान लोक रावता आनी त्या घरानूय क्रॅक येयलेले आसा आनी तांकां खंय तरी डावट आहा की हेवूय घर खंय तरी तेवूय हे डबल ट्रॅकिंग कामात कोसळोंक शकता म्हणून खंय तरी तेंची मागणी आहा की खंय तरी हेचेर खंय तरी तेंच्यांनी काम जे आसा ते खंय तरी चिंतून करचें कित्याक ती घरान ह्या घरान तरी कोण रावनासतलो पूण जे फाटली जी 2 घरां आसा तितून खंय तरी लोक फॅमिली चडशे म्हणल्यार चड लोक रावता भुरगीं रावता आनी व्हडली फॅमिली आहा तेंची ती आमकां सांगताली की खंय तरी गव्हर्मेंटान जेन्ना हें काम करता खंय तरी लक्ष दिवन करचें. वास्कोच्या गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम कुये. पोरण्या पाटो पुला कडेन मांडवी न्हंयत उफेल्ले अवस्थेत एका अनवळख्या दादल्याची कूड सापडली. पुलीस घडणूक थळार दाखल जावन चवकशी केली. हो दादलो कोयर एकठांय करपाचें काम करता. ह्या कुडीची अजून मेरेन वळख पटूंक ना. सध्या पुलिसांनी चवकशी करून कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. आम्ही सध्या ओल्ड पाटो ब्रिज आणि त्याच्या सायडीकूच आयज एक मेल अननोन बॉडी डेड बॉडी हांगासर सांपडलेली आसा आनी पुलिसांनी हांगासर येवन इन्वेस्टिगेशन केल्या आनी लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे लोकांचें अशें म्हणणें आसा की हांगासर तो कचरो वेचपी अशें लोकांचें म्हणणें आसा. जाल्यार पुलिसांची इन्वेस्टिगेशन जावन पुलिसांनी ती बॉडी जी आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोली हांगासर धाडल्या. डेंग्यूचें दुयेंस नियंत्रणात आयिल्लें आसतना दिवचल शारांत आतां डेंग्यूचो नवीन दुयेंती सांपडला. डेंग्यूचो दुयेंती सांपडिल्ल्यान भलायकी केंद्र अलर्ट जाल्लें आसा. लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. कांय म्हयन्यां पयलीं दिवचले धुमाकूळ घातिल्ल्या डेंग्यूची साथ नियंत्रणात आयिल्ली अशें म्हणीत आसतनाच मंगळारा दिवचले नवो डेंग्यूचो दुयेंती सांपडलो. दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रान ही म्हायती खरी आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलां. वाठारांत डेंग्यूचो नवो दुयेंती सांपडिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा आनी हे डेंग्यूचे दुयेंती वाडचे न्हय म्हूण भलायकी खातें सतर्क जालां. दिवचल शारात धुमाकूळ घातिल्ले डेंग्यूचे दुयेंस नियंत्रणात आयिल्ले आसतनाच आता दिवचल शारात डेंग्यूचो नवीन दुयेंती सांपडला अशी माहिती मेळ्ळ्या. दिवचलच्या बाजार वाठारांत हो नवीन दुयेंती सांपडला अशें कळटा. दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रानय ही माहिती खरी आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलां. दिवचल शारात डेंग्यूचो नवीन दुयेंती सांपडिल्ल्यान सध्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. जाल्यार डेंग्यूचो फैलाव आनीक वाडचो न्हय म्हूण भलायकी खातें सतर्क जाल्लें आसा. दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रा वतीन दिवचल शारात सध्या फावो ती प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण हातांत घेतल्या. फाटल्या वर्सा ऑगस्ट सप्टेंबर म्हयन्या मजगती डेंग्यून दिवचल शारात अक्षरशः धुमाकूळ घातिल्लो. डेंग्यूचो झपाट्यान फैलाव जाल्ल्यान फाटल्या वर्सा भलायकी खात्याचेर सामको ताण आयिल्लो. मात ताचे उपरांत फॉगिंग आनी हेर उपाय येवजण हातांत घेतना फाटल्या जानेवारी म्हयन्या मेरेन डेंग्यूचे दुयेंस सामकें नियंत्रणात आयिल्ले. डेंग्यू नियंत्रणात आयिल्ल्यान भलायकी खातें तशें लोक सामके सुशेगाद जाल्ले आसतनाच आतां दिवचल शारात डेंग्यूचो नवीन दुयेंती सांपडिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. हे विशीं दिवचलच्या भलायकी केंद्राची भलायकी अधिकारी डॉक्टर सिद्धी कासार हांचे कडेन संपर्क केलो तेन्ना तांच्यांनी कॅमेरा मुखार उलोवपाक न्हयकार दिलो. मात डेंग्यूचो नवीन दुयेंती सांपडला ही माहिती खरी आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
मोले अभयारण्यात येवपी माटोजे वाठारांतल्या रानांतले सायलाचे लाकूड कापून दवरिल्ल्या अवस्थेत रान अधिकाऱ्यांक मेळ्ळें. ह्या प्रकरणात रान कर्मचाऱ्यांनी दुबावीत म्हणून फिलोमेना ह्या मनशाक ताच्या दुचाकी सयत ताब्यात घेतला. जप्त केल्ल्या सायलाच्या लाकडांचें मोल 1 ते 1.5 लाख रुपया आसा. हालीं तेंपार गोंयांत झाडांची तस्करी करपाचें प्रमाण वाडलां. मोल्या अभयारण्यांत येवपी मोटोजे वाठारांतल्या रानांत व्हडा प्रमाणांत सायल्याचे झाड चोरयांनी कापून ते सांठोवन दवरिल्ले. रानांत भोंवडे वेळार राना खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी ते पळयले. इतल्या मोठ्या प्रमाणांत कोणे झाडां कापून दवरल्या काय म्हूण तांकां प्रश्न पडल्या उपरांत तांणी ह्या कापिल्ल्या झाडाचेर नदर दवरली. जेन्ना दुबावीत आरोपी फिलोमेना झाडां कापून दवरिल्ल्या सुवातेर आयलो तेन्ना राना खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी ताका रंगे हात धरून दुचाकी सयत ताब्यात घेतलो. सायल्याचें लाकूडूय जप्त केलें. जप्त केल्ल्या सायल्याच्या लाकडांचो मोल 1 ते 1.5 लाख रुपया आसा. सध्या दुबावीत आरोपी राना खात्याच्या ताब्यात आसून हेर कितल्या जाणांचो ह्या प्रकरणात आस्पाव आसा ताची चौकशी राना खाते करतात. फुडलो तपास सुरू आसा. आमी कुळ्या शिगांव माटोजे हांगा आसा, जे जाग्यार काल मोले अभयारण्याच्या क्षेत्रांत येयल्ले जंगलांत सागवानी लाकूड म्हणल्यार सायल्याचें लाकूड कट केल्ले हाडून रस्त्या कुशीन उडयताले ते धरलेले आसा फॉरेस्टान. जे वन खात्याचे अधिकारी आसा तेंच्यांनी ते धरलेले आसा आनी तेजी पार्टी रावले जेन्ना थंय कोण येता काण भोंवपाक एकटे फिलोमेना हेका धरलेले आसा आनी तेजी मोटरसायकली थंय रस्त्या कुशी आसलेली ती जप्त केल्ली आसा. आतां पळयता की हांगा मोठ्या प्रमाणान वयर माटोजे शिगांव हांगा मोठ्या प्रमाणान वयर सागवानी लाकडाची झाडां आसा, मोठ्या प्रमाणान कत्तल्ली केल्ली आसा लोकांनी. आतां कोणी केल्या तें खबर ना, पूण आयज हेजेर कारवाय जाली. पयल्यार तेंचोय हात आसूं शकता हेजे पयलीं कितें कटींग केल्लें बीन अशें अधिकारी म्हणटा. जेन्ना ताका अटक केल्लो तेणी हांगा लोकल लोकांची नांव सांगलेली आसा, तेणी आपल्या आपयल्लो म्हूण आपूण हांगा आयल्लो अशें तेणी सांगलेलें आसा. आनी लोकल जे मनीस आसा तेंचो शोध वन खातें घेता. जेन्ना हो जे सागवानी लाकूड जी कट करून उडयल्ली आसा तेजी किंमत जावन आसा बाजारभाव किंमत 1 ते 1.5 लाख भितर आसा अशेंय अधिकाऱ्यांनी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळे शिगांव माटोजेच्यान एकनाथ खेडेकर. हनुमान जयंती निमतान पुराय गोंयांत भाविकांनी हनुमान जल्म सुवाळो व्हडा उमेदीन मनयलो. सकाळच्यान मारुतीच्या देवळांनी पाळणे आनी हेर धार्मीक विधीं सयत भाविकांनी मारुती रायेची पुजा केली. पळयात हनुमान जयंतीची खिणचित्रां. आणि आज आमची हनुमान जन्मोत्सव आहा
सो आमचो 3 दिसांचो कार्यक्रम आसता 22, 23 आणि 24 रोजी. 22 तारखेक काल आमचे नाटक जाले. आयज 23 तारखेक सकाळी 6 सुमार आमचो हनुमान जन्म जालो. तशेंच आतां 1:30 सुमार आमची पालखी भायर सरले. ती वारकेमच्यान विठोबा देवान वतली. विठोबा देवांतल्यान वयलो बाजार करून शांतीनगरान वतली. तशी थंयच्यान मागीर खडपामान वचून अशी तशी 10:30 वरांचेर पालखी आमची हनुमान देवस्थानात येतली. सो फाल्यां 24 तारखेक परत आनीक आमचें नाटक जातलें सांजचे 8 वरांचेर. तेजे पयलीं आरत्यो जातली आनी नाटक जातलें 8 वरांचेर. आमचो कार्यक्रम 2011 वर्सा 25,000 कोटींचो खण घोटाळा गोंयांत जाला अशें पत्र श्रीपाद नायकान राष्ट्रपतींक बरयल्लें. तेन्ना ह्या घोटाळ्यांत दिगंबर कामत, सुभाष शिरोडकार तशेंच विश्वजीत राणेंचो आस्पाव आशिल्लो आनी त्या वेळार ते काँग्रेसींत आशिल्ले आनी आतां भाजपांत आसा अशें विधान आरजीचो मनोज परबान केल्लें. मात आरजीन केल्ले आरोप हे साप चुकीचे. शहा कमिशनाच्या रिपोर्टांत म्हजें नांव आसा तरूच विरोधी पक्षान उलोवचें अशी सणसणीत जाप दिगंबर कामतीन ह्या वेळार दिली. हो जेन्ना श्रीपाद नायक सायन मारता, हे लेटर सायन मारता आनी सांगता की आपूण प्रेसिडेंटाक सांगता की गोंयांत आयज इल्लीगल मायनिंग चल्ला, 25,000 कोटीचो स्कॅम जाला आनी ती मायनिंग बंद उडय म्हणून. आनी भितर ह्या 3 जाणांचे आयज जे बीजेपीन आमदार आसात आनी मिनिस्टर आहात तेंची नांवां आहा. भितर दिगंबर कामत आसा, सुभाष शिरोडकर आसा आनी विश्वजीत राणे आसा. 3 जाणे बीजेपीन आहा. आयज मायनिंगच्या परिस्थिती जर पळयत मायनिंग बेल्टान हो सीन जो तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता. उद्ध्वस्त जाल्ले फॅमिलीज, उद्ध्वस्त जाल्ले लायव्हलीहूड, उद्ध्वस्त जाल्ले धंदे. नांवां कोणाची आसा? दिगंबर कामत, विश्वजीत राणे, सुभाष शिरोडकर. हे 3 जाण बीजेपीन आसात. 2 जाण मिनिस्टर आहा आनी दिगंबर कामत 2022 बीजेपीन गेलो. शहा कमिशनाचो रिपोर्ट कार्ड, पीएससीचो रिपोर्ट कार्ड, खंयच्याय हातूंत भितर दिगंबर कामतीचे चीफ मिनिस्टर किंवा चीफ मिनिस्टर म्हणून नांव आसा जाल्यार पूण ज्या पक्षान तुमचेर ब्लेम केले त्याच पक्षान आता तुम्ही आसा. म्हजें नांव आसा जाल्यार ताका सांगता. तोंडान कितें उलयता ताचेर हांव वचना. आय एम व्हेरी कॅटेगरिकल. देर वॉज ए शहा कमिशन अपॉइंटेड बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. दे सबमिटेड अ रिपोर्ट विच इज अगेन प्रूव्ड. त्या हिस्ट्री आहा. तुम्ही आता तांकां कांय धंदो ना, तांचे मुखार कांयच ना म्हणून ते कित्याक कितें इश्यू काडटा. शहा कमिशन रिपोर्ट वॉज प्लेस इन द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट सेड यू कॅनॉट टेक एक्शन अगेन्स्ट दिस इवन अगेन्स्ट दोज हू आर नेम्ड बिकॉज यू हॅव नॉट गिवन देम ऑपॉर्च्युनिटी. म्हजें नांवच ना त्या रिपोर्टांत. पीएससी रिपोर्ट म्हणून एक जालो विच डज नॉट एक्झिस्ट म्हणून मागीर प्रूव्ह जालो. पूण तातूंत म्हजें नांव ना पर्सी. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.